काय ना म्हज्या होम डिपार्टमेंटाचे ऑल हेड्स अलॉंग विथ द DGP आणि ऑल SPs म्हणजे SP नॉर्थ, SP क्रायम, SP परत सायबर सिक्युरिटी, परत सगळे जाण SP आज हांवें हांगा आपयल्लो आनी टोटल रिव्यू सेक्युरिटीचो जो आहा पळय न्ही तो आज घेतलो आनी एकंदर घेतल्या उपरांत काही गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो स्ट्रिक्टली केल्या. एक म्हणजे 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म वो पोलीस स्टेशनाचेर दिवचोच पडटलो आनी जर 10 तारखेच्या उपरांत आमकां कोणीय कोणा कडेन रावता मेळ्ळो जेणे जर फॉर्म भरूंक ना जाल्यार ताका मॅक्झिमम फायन 10,000 रुपया ताका 10,000 रुपया भरचे पडटले. हें कंपल्सरी करतले त्या खातीर ज्याच्या घरांत कोण रावता आनी कंपल्सरी येवन आपलो टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरप वो चड गरजेचो आसा. आज आमी काही डिसिजन्स घेतला ताजो डिटेलान प्रेस नोट सांजचो पर्यंत हांव रिलीज करतलो. म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी रजिस्टर्ड विथ अवर लेबर कमिशनर्स आनी जर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टरूय लेबर कमिशनरान रजिस्टर्ड नासत जाल्यार ह्यान फुडें तांचीं कामां बंद जातलीं आनी तांच्यांनी कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचेर त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपले लिस्ट ऑफ द लेबर्स आनी अलॉंग विथ देर सेफ्टी आनी सेक्युरिटी आमी पळयता की फाटले जर इशू सगळे काडून पळयले जाल्यार प्रत्येक क्रायम म्हणजे डिफरंट क्रायम्स जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम हे भायरसून येयल्ले जे लोक आहा खंयच्याय स्टेटींतल्यान आसूनी भायरसून येयल्ले लोक जे हे इनवॉल्व आसात ते कंट्रोल कसो करपाचो ताजेर वेरियस रित्या डिस्कशन्स जाला आनी वेरियस रित्या डिस्कशन जाता आसतना आमचो 20% ऑफ द पुलीस फोर्स हॅन्स फोर्थ वो नायट ड्युटीचेर आसतलो कंपल्सरी. दर वील द आनी PI कन्सर्न पुलीस स्टेशनचो वो तो त्याच पुलीस स्टेशनच्या एरियेत रावतलो हाज्या फुडें. तो आपल्या घरा कडेन वचून येवन हांगा पुलिसींग करूंक शकचो ना. ही शूड बी कंपल्सरी अलॉंग वीथ द फॅमिली. ही शूड बी द स्टेशन इन दॅट पर्टिक्युलरली एरिया त्या हितून तो आसप हें गरजेचें आसा. ह्यान फुडें 3 वर्सां जाल्ले 3 वर्सां आनी चड आशिल्लो PI त्या पुलीस स्टेशनांनी उरचे ना. तांकांय ट्रान्सफरी करतले. PI आसत, PSI आसत किंवा PC आसत. वी वील चेंज देम फ्रॉम द पुलीस स्टेशन टू ट्राफीक टू SP टू कोस्टल. हे सगळी रोटेशन सिस्टम जे सगळे जाण थोडे जाण जाग्याचे जाल्ले आसले तांकां शिफ्ट करपाक सुरवात केला. खंयच्याच कोणाचो फावर लागोन बिगोन जे PI आहा पळय कोण उरचे ना इन्क्लुडींग DYSP. जस्ट आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन म्हणजे 3 वर्सां वयर जाल्ले एकटोय खंयच्याच जाग्यार उरचो ना. ते स्ट्रिक्टली फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर सगळ्यांच्यो ऑर्डरी येवपाक सुरवात जातल्यो.